प्रितीच्या भावान भयणो, आतांच आमी आयकलां शुभ वर्तमानांत जेजूची कूस विडली. एक शिपायान बालो घेवन जेजूची कूस विडली आनी एक हेचेत कितें तरी अर्थ आहा आसतलो. भाग घेवन जो हांव आपल्या शुभ वर्तमानांत हें बरयता आसतना तो ह्या उतराचेर चड भार घालता. कित्याक हें पयले सुवातेर हें जें जाल्लें तें पवित्र पुस्तकांतलें तें कितें जावन येवचें आसलें तें जावंक जाय आसलें आनी तेंच आमकां तो दाखयता. आनी दोन घडणी आमी पळोवन येतात. म्हणजे पयली म्हणल्यार ही घडणी जावन आसा एक पुरावो जेजू खरेपणीन मनीस जावन आमचे मदें रावलो. तो आमचे भाशेन आडामासाचो मनीस हेंच भाग घेवन जो हांव आपल्या शुभ वर्तमानांत दाखोवंक सोदता. जो हांव भाग घेवन जो हांव दुसरें आनीक सांगूंक सोदता की ह्या घडणे वरवीं आमकां आमच्या पवित्र सभेच्या दोन संस्कारांचोय उगडास करता. पयलें म्हणल्यार जेन्ना जेजूची कूस विणटात तेन्ना ताचे कुशींतल्यान रगत आनी उदक व्हांवता. ह्यो जावन आसा कुणां आमच्या बावतिजमाची. आनी दुसरें म्हणल्यार ह्या जसो आमी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी जेजूक मोडटात तो उंडो मोडटात तेच भाशेन जेजून आपूण कुर्सार रावन आपणाकूच मोडलो हेंच आमकां दाखोवंक सोदता. मागाच्या भावान भयणो, आयज आमी ही जेजूच्या पवित्र काळजाची धोबाची परब समोरता आसतना जेजूच्या मोगाचेर आमी नियाळ करुया. आमच्या मोगा पासत तो आपलो जीव ताणें कुर्सार दिलो आनी आमच्याच मोगा पासून आमकां पातकांतली ताणें सोडयली. ह्या धोबाची परजेची आमी कितें शिकूं येता काय? पयलें म्हणल्यार जेजू आमकां एक आमंत्रण दिता. आमकां तो आपयता आनी तो म्हणटा, आमी मातयेवाच्या शुभ वर्तमानांत आयकत जाल्यार 11व्या वसोडांत तो म्हणटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजेच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हाज्या भावान भयणो, जेजूचें काळीज जावन आसा एक मोगाळ काळीज आनी तो आमकां आपयता आपल्या काळजा भाशेन. कित्याक तो एक बरो गवळी आपल्या शेड्यांक केन्नाच तो सोडिना आनी आमकांय एक ताचेच भाशेन जावंक आमचें काळीज ताचे भाशेन जावंक तो आमकां आपयता. एक ताचें काळीज कसलें काय? ताचें काळीज जावन आसा ल्हानविकायेचें तुलप स्वभावाचें हेसलें काळीज तो आमकां आपणावंक आपयता. दुसरें म्हणल्यार आमी परबेंतल्यान शिकूंक जाता तें म्हणल्यार जेजूचें काळीज सगल्या आपल्या कश्टतल्या शेड्यां पासत दोळ्याळ्यान रडटा. आमी शुभ वर्तमान पळयत जाल्यार जायते कडेन जेन्ना जेजू लागीं लोक येताले ताची शिकवण आयकोंक तो तांकां पळोवन तो चुरचुरलो. आनी मातयेवाचोय शुभ वर्तमान जायते फावटी आमकां म्हणटा जेजू आपल्या त्या लोकांक पळोवन चुरचुरता आनी कित्याक ते जायते पयस सावन ताचें आयकोंक येतात आनी एक गवंडी नासलेली मेंढरां कशीं ती सांडलेलीं कशीं अशें दिसता. आनी आयज जेजू आमकांय तेंच करूंक आपयता. तिसरें म्हणल्यार आनीक एक आमंत्रण दिता म्हणजे जेजू आमकां आपल्या जिवितांत आपलेच भितर रिगूंक रावंक आपयता. मागाच्या भावान भयणो, आमच्या जिवितांत कसलेय कोश्ट येता आसतले कसले वायट येता आसतलीं पूण आमी जायते फावटी आमी जेजूचेर विश्वास दवरचे सुवातेर आमी आमच्या संवसारीक वस्तूंचेर विश्वास दवरलेलो आसा. आनी पूण आयज जेजू आपल्या ह्या पवित्र काळजाचे परबेंतल्यान आमकां आपयता की आपणा भितर रिगूंक रावंक आपणा भाशेन जावंक. आयज तो आमकां आपयता जेन्ना आमी जेजूच्याच भितर रिगून रावतलीं तेन्ना तोच आमकां आदार दितलो. आमी ताच्या पावलांनी चलूंक पावतलीं आनी आमच्या जिवितांत कसले कोश्ट येवं दी कसले दोग येवं दी आमी ती खुशालकायेन घालतिकायेन आमी ती मुखार फुडें करूंक पावतलीं. आयज ही आमी धोबाजी परब समोरता आसतना जेजूच्या काळजा भाशेन आमचें काळीज जावंक आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया. जायते फावटी आमी विसरता जेजून आमचो इतलो मोग केलो आनी की ताणें आमच्या पातकां पासून आपलोच जीव दिलो. आयज तो आमकांय ताचे भाशेन जावंक आपयता. आमी बरीं क्रिस्तांव बरीं क्रिस्ताची फाटलांतरां जावंक ताचेच
काळजाचेर नदर मारुया आनी आमचें काळीज ताच्या काळजा भाशेन कर म्हूण देवा लागीं आमी मागुया.